राज्यात सध्या आवयन आपल्या पुताचो खून केल्ल्याची खबर पातळिल्ल्यान खवदळ चल्ला। शिकेरी कांदोळच्या एका हॉटेलात ही घडणूक घडिल्ली। थंय राविल्ले एके बायलेन आपल्या 4 वर्सां पिरायेच्या चल्याचो खून केल्लो। हॉटेलच्या रूम बॉयक लागून ती उक्ताडार आयली। आवयक पुलिसांनी अटक करून कोर्टात हजर केला। तिका 6 दिसांची पुलीस बंदखण घातल्या। जाल्यार चित्रदुर्ग पुलीस त्या चल्याचे कुडीचे पोस्टमॉर्टम करतले। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। गोंयांत सध्या एकूच विषय गाजता तो म्हणजे एके बायलेन आपल्या 4 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचो खून केलो। हो खून तिणे कित्याक केलो हेचे कारण अजून मुखार येवंक ना। 2 दिसां पयलीं ही घडणूक गोंयांत घडिल्ली। कांदोळेच्या एका रिसॉर्टांत ती आपल्या भुरग्याक घेवन चॅक इन जाल्ली आनी फुडले इन्व्हेस्टिगेशन हे चालू आशिल्ले। आयज तिका म्हापशेच्या कोर्टान प्रोड्यूस केला आनी 6 दिसांची पुलीस कोठडी सुनायल्ली आसा। हो खून आपल्याच भुरग्याचो खून करपाक कारण कितें हे कारण अजून मुखार येवंक ना, पूण आयज तिका म्हापशेच्या कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले आसा आनी फुडले इन्व्हेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ नितीन वाल्सन हे चालू आसा। या महिलेचे नाव आसा सूचना सेठ। तिका आयज महाराष्ट्रात जे चित्रदुर्ग आसा थंयच्यान तिका आयज हाडिल्ले आसा आनी आयज तिका पयली कांदोळेच्या PSC सेंटरान तिचो पयली चॅकअप जालो। त्याच्या उपरांत तिका हांगा म्हापशा हाडले। ही जी सूचना सेठ आसा ही एका AI स्टार्टअप कंपनीची CEO आसा आनी येदी व्हडली CEO आसून हो खून करपा मागचे कारण कितें हे अजून मुखार येवंक ना। से हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार तलाशी ले लो। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला एंड सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रंस एक्ट। इमीडिएटली परेश के टीम इधर से चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट पहुंचा आईमंगला पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ से वो लेडी को हमने डिटेन किया, वहाँ पे अरेस्ट किया, वहाँ पे कोर्ट में पेश किया और ट्रांसिट रिमांड लेके अभी गोवा में जज के पास प्रोड्यूस करेंगे। द केस इज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉट गुड। इनके डाइवर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ विच शी वाज वेरी अनहैप्पी। The interrogation is still going on. Abhi we have to take her before the court and based on further investigation we will give you more details. So this is because of strained relationship with her husband? The motive is still not yet confirmed. That is what she told to our investigating officers. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, विन्संट रोजारियो, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।